कुटामीक जाऊन जमल्याव आमी घरा देवाच्या उंडो वायन रूपांतर करूंक कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्याव आमी जेवणा सोम्याच्या सोम्या जेजू तरी कोट्या बांदान मोगाच्या सोम्याची जेवा अर्गा मैदान सर्गीचे पवित्रकान दिता समाधान सोम्याचे मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्या काळाचो सवो आयतार आज आमी संभ्रमतना देवाच्या रासाक हुंदोन जिवचें भगी जिवीत जिवंक देव आमकां आपोवणें दिता. असलें जिवीत जिवच्याक देवाचो आदार करपा मागया. एका मनाची काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाचेनो आज आमी सद्या काळाचो सवो आयतार संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमी देवाचेर पातयेणी दवरूंक जाय. न्हय मनशाचेर वा संवसारी संगतीचेर म्हणलो संदेश दिता. जो मनीस मनशाचेर आनी संवसारी संगतीचेर पातयेवन चलता तो देवातावन पयस सरता. जो मनीस देवाचेर पातयेवन चलता तो देवा सोवे जियेता आनी बरें फळ दिता. आमी देवाचेर पातयेवन देवा सोवे आसून बरें फळ दिवन हेरांक देवा सरशी हाडची हातेरां जावंक जाय असली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागून घेवया. देवाचेर पातयेवन देवा सवय आसून बरें फळ दिवंक जाय अशी कृपा दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे घडी बोरदोळे दांपिया आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. देतपोटी बरेपणाचे मनीस जावंक आमी सुकून पडल्या. देवाचेर पातयेणी दवरूंक सुकून पडल्या. देवा सवय आसूंक सुकून पडल्या. ह्या सर संगतीची माफी आमी मागया. मगडा जेजू तुजेर विस्वास वा पातयेणी वा बरवसो दवरूंक आमी सुकून पडल्या. ह्या मुखान तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चाताप पावता बोगसाणे मागून म्हणटा. सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. मोगाळा जेजू तुजे सवय रावोंक सुकून पडल्या. आमी तुजे सवय रावनासतना संवसारा सवय संवसाराच्या संगती सवय रावल्या. तुका दूख दिला सौम्या. पश्चातापान बोगसाणे मागून म्हणटा. क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय. क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय. सौम्या जेजू तुजे सवय रावन इतेश्ट फळ दिवच्याक तूं आमकां आपयताय. आमी उरचेत असलें फळ दिवंक सुकून पडल्या. आमचो राग मोसोर द्वेश हेरांच्या दुखांक कारण जाल्लो आसा. पश्चाताप पावता सौम्या बोगसाणे मागून म्हणटा. सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. तकली भगवान देवाची काकूळ तूं म्हजेर आनी म्हज्या सगळ्या जिविताचेर मागया. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा महिमा
महिमा महिमा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया एक घडी बोरदोळे दांपी आमच्या आमच्या गरजां खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया जे इरादे घेवन मिसाचें बलिदान पेटयता तो इरादोय आमी त्या मुखार दवरया मध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान पेटयता त्या सर्व भक्तां खातीर आमी मागया सर्वेस्पर आमच्या भोव मुगाळ देवा प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हण तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फवत असलें बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां दार दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पातयेता जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता तो मनीस शिरा पडलेलो जावं तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो भोगिना कित्याक अरण्यान सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना तें खारें भुंयचेर तो जियेता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको गरमी येताना ताका भिरांत ना ताची पानां सदांच पाचवीं सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बगर तो केदींच रावना दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कपटी तें बरें करूंक जायना ताचो ठाव घेवंक कोण शकता हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर. देवाचे ओडपकार. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. जो कोण कोट्यांचे भूत घेऊन
कष्टांचे वाटे रावणास्ता अधर्म्य संगी बोसानास्ता सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासोन दीस राती नियाळता तो खोरोस भागी सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी होवलत्या वळाचे देगे रोयलेल्या रुका बोरी असलो रूप निश्चित काळात फोळ दिता हाची पाना केदीस भावाना हाणे राती घेतलेले सकडियो सुफोळ जाता सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी सान पावलान कोरिंदकारां पयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, सांगा म्हाका, क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितर थोड्यांनी म्हणचें कशें? कित्याक जर मेल्ली जिवंत जायनात तरी क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भवर्तस व्यर्थ. तुमी आणकी तुमच्या पातकांत आसात. तितलेंच न्हय, क्रिस्तांतय मरून गेल्ली सगळीं नाश जाल्ल्यान म्हूण जालां. ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्तांतय आमी भरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सकटा प्रास चडच निर्गायपणाची. पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला, मरण पावल्यांक मेल्ल्यांतलो उठयतलो म्हूण तो जमानी जाला. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्ही संतोष पावा, उल्हासान उडी मारा, कित्याक स्वर्गराजान इतेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखून आसा म्हणट सुमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. उपरांत जेजू तांच्या संगता दोंगर देंवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय सिसांचो एक व्हड जोमो ताचे बोवारी आसलो. उपरांत आपल्या सिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणलो, तुमी दुर्बळी कितली भागी, देवाचें राज्य तुमचें. तुमी आतां बुकेल्लीं कितली भागी, तुमी दादोशी जातल्यात. तुमी आतां रडतलीं कितली भागी, तुमी आसतल्यात. मनशा पुताचे सिसारले पासून मनीस तुमकां द्वेशी दी जाल्यार, तुमचेर बहिश्कार घालून वा तुमकां किंडून तुमचें नांवसू खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करती जाल्यार तुमी कितली भागी. त्या वेळार तुमी संतोष पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गराजान इतेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक येसपरी चलयल्लें. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतां सदां दोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती भोगतल्यांक, तुमी बुकेतेल्यात. हाय तुमकां आतां हसतल्यांक, तुमी दुखेस्त जावन उरुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतलेल्यांक, तांच्या पुर्वजांनी
पडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारलें. देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हजे मगच्या भावानो आनी भयणीनो, सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत क्रिस्तांवांक एक नांव आसलें. कसलें नांव? सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत क्रिस्तांवांक वाटेचे मनीस म्हूण आसलें. वाटेचे मनीस म्हूण नांव आसलें. वाटेचे म्हणजे समकतले म्हणयेत. वय गे, समकतले म्हणयेत. वाटेचे मनीस, यात्रिकाय म्हणयेत. वय गे, आतां यात्रिका म्हणटा, बरोवशाची यात्रिका म्हणयेत. वाटेचे मनीस म्हणटा आसतना आमची वाट कोण? हा, आमची वाट कोण? जेजू म्हणटा हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत. तर जेजू आमची वाट. आनी जेजू आमची वाट जाल्यार आमी खंयच्या वाटेन चलोवंक जाय? जेजूच्या वाटेन चलोवंक जाय. जेजूची वाट कसली म्हण हांगासर आमी पळोवंक जाय. जेजूची वाट हा, जेजून म्हणलेलें आसा हर एक पटी, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरा. अशीर वाटेन चला, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरा. वय गे, जेजून म्हणलें आसा अशीर दरवट. नासाक पायता तो मार्ग रुंद. वय गे, आतां हायवे जाता न्ही गे, व्हडलो हायवे जाता कार्कळ टू मँगलोर न्ही गे. बेजमेंत येताना कोणी गे म्हाका म्हणलें, फादर रातीची इतले स्पीड येतात वेहिकलान, देवा दोळे उक्ते करतना वेहिकलान त्या नमुने धांवतात म्हणून. रुंद मार्ग न्ही गे. आनी कितें जाता हा, ती साणूर गोता न्ही, साणूर गोताय. साणूरतान मुखार येताना सडणी आसा, सडणे मदें थंय टर्न आसा ल्हानशें जंप येन गे. थंय मातसो रोड रुंद आसा, मागीर बारीक जाता गत्त पटी. कारकोड फेस्ता दीस कोण घेतलो कारास व्हडलो आयलो, ताका व्हडलो आयलो म्हणून व्हडलो आयलोच. मुखार येताना बारीक दिसूंक वतना कार येवं सोडलें, तो येवं सोडलो, फाटल्यान नावालो. हांव सीद आयलो मात्र, कित्याक म्हळ्यार रात जाल्ली, मुस्तण आसली ती. वय म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, पळय अशें रुंद मारो कितें करतात? रुंद मारो आमच्या आमकां नासा कोण पायतात. देखून जेजू म्हणटा अशीर वाट धरा. अशीर वाटेन गेल्यार जागृतायेन समजताय. खंय टर्न आसा गोतू ना, खंय देवणी आसा गोतू ना, खंय फोणकुले आसात गोतू ना. जागृतायेन मेटां काडचें पडटा, जागृतायेन ड्रायव्हिंग करचें पडटा न्ही गे. अशीर दरवट, जेजूची वाट अशीर. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पाऊल म्हणटा, सैमान तो देव, सैमान तो देव, तसो अधिकार व्हरतो, ताची महिमा व्हरती न्ही गे. सर्ग संसार असो धनी, पूण त्या समासंपणाक लब्धन रावंक ना. समासंपणाक लब्धन रावंक ना. गुलामाचें रूप घेतलें, आमच्या गतीन तो जियेलो, पातक मात्र सांडोन न्ही. जेजूचो जल्म पळयल्यार कळटा तुमकां न्ही. गोरवांच्या गोट्यान कोणी म्हणी जल्मले आसा ते. गोरवांच्या गोट्यान जल्मोचें कोणें? हा, वस्त्रांनी, गोरवांच्या वस्त्रांनी न्ही गे, म्हशीच्या वस्त्रांनी जल्मोवचें. पाडको पाडी, रेडो रेडको रेडी. रेडको रेडी न्ही वच ना. तुमी अमेरिकांत तुमकां वच ना आमचे दिसात. हा, रेडको काल म्हणचे म्हण गोत ना म्हाका. हां, रेडको रेडी, पाडको पाडी, ती गोट्यान जल्मोवची. पूण हांगासर देवूच जल्मलो गोट्यान. पळया कितले एक पळया ल्हानपण देवाचें. जेजू म्हणलो कोल्यांक माटी आसात, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसात, मनशा पुताक माते तेगूंक सैस वतना. पळया कोणा कोणाच्या घरा गेलो, कोणा कोणाच्या घरा रावलो, कोणा कोणाच्या घरा जियेलो न्ही गे. पळया मात्र न्ही ताका जिवेशी मारलो. खंयसर जिवेशी मारलो? खंयसर
खंयसर जिवेशी मारलो ताका खंयसर हां कुर्सार जिवेशी मारलो कुर्सार जिवेशी मारलो भूमी आणि आकाशामध्ये हुमकळोन मेलो ताच्यात भूमी ताका मरोंक सोडूंक ना म्हळ्या कितलें ताचें ल्हानपण न्ही मरतना कशें मेलो तो कशें मेलो मरतना कशें मेलो विणगो मेलो लजेन मेलो पळया एक चूर उस्तूर नासतना तो मेलो उस्तूर नासतना कितली दुबळी गाय ताची पळय कितलें उणेपण कितलें ल्हानपण पळय कितलें खालतेपण ताचें मेल्या उपरांत सिसांनी ताची कूड काडली खंय पुरलो ताका खंय पुरलो दुसऱ्याच्या पोंडान अरे माती अजुजाच्या पोंडान पुरलो तासत तूं कुड्डू पोंड ताका ना सर्गा संवसार असो देव सर्गा संवसार असो न्ही पळया जेजूची वाट कसली कसली वाट जेजूची अशीर वाट केदाळे आमकां कश्ट दितात पळय गे आमची वाट कसली आमी सोदता हां रुंद आनी सुशेग वाट आमी सोदता सुशेग वाट न्ही रुंद न्ही आमकां खंयच्या एक बिल्डिंगाक गेल्यार लिफ्ट आसात मॅटां आसात खंयचे जाय आमकां लिफ्ट जायचे न्ही एक फ्लोर आसल्यार व्हडणी लिफ्ट कितल्या फ्लोरार आसा 10 फ्लोरार आसल्यार व्हडणी हांव तें राखतलो तूं तें येवन एक फ्लोराक येवंक येना कळ्ळें की सीद सकयल येता आनी डायरेक्ट वयर येता आनी राखचें 20 मिनटां जालीं लिफ्टूच रावना म्हणटात न्ही एकल्या मनशाक विचारलें एकलो मनीस येयलो सीद सोडून तूं गेलो लिफ्टा वयर हे मॅटा वयर हांवें विचारलें कित्याक सुट्टाय सायबा एक्सरसायज गे न्ही फादर लिफ्टान वचना कित्याक पोरेडू बंद जाल्लें हांव भितर तूं अर्द घंटो ताच्या उपरांत एकलो आसल्यार लिफ्टा भितर दम्मे वचना म्हणून थोडें बे पूण जाल्यार आमकां बळ्या आमकां अशीर वाट नाका आमकां रुंद वाट जायची आमकां सुशेगाची वाट जायची 2 मिनटां इगर्जेक येवंक आसा जाल्यार आमी कितें करता चलोवन येतें हां पाहिजे म्हणून जाय म्हणून लेट करचो जाय म्हणून लेट करचो मागीर वेळ जालो सायबा शिवर सोड म्हणून ताणी मागीर पुरपुरून सोडचें न्ही गे आमकां ल्हान वाट आसा जाल्यार आमकां चलोवन नाका आजकाल न्ही गे आदींचे आमच्या मलगड्यांचे कश्ट पळय न्ही गे पुरा कश्टांचें जिवीत उदक उडीचें जाल्यार लाटीचें वा हां राजवानगी लाट्यांगी उदक उडीचें आसलें बांयचें उदक ओड आनी ओवन हाडचें अंडयेर वा कांद्यार धरून ओवन हाडिचें आसलें आनी आमचे मांडे रांदोण पुरा बरीचें आसलीं वय गे हांवें वस्त रांदूंची जाल्यार न्हंयच्या पत्रार गी घरार गी बागून बरें धुयचें आसलीं न्ही गे आतां पुरो सुशेग आतां उदक उडोवंकूच ना हाडूंकूच ना न्ही गे टॅप गुंडयल्यार उदक येता वस्तूर मिशिनान घाल्या जालें तेंत न्ही गे सकाळांनी वस्तू एकांत घालचें सकाळांनी वस्तू एकांत घालचें तासो चिकोल आसो चिकोल पुरो बेराके जावन फुल्ल येता मागीर ताका इल्लेशें घालतात पोरमोळ हां कंपोड आमकां पोरमोळ्योचो कंपोड असो मात मेळ्ळें सगळ्यांनी वांटून काडलां भितर पळया आमकां सुशेग जायचें न्ही पयलें सकयल बसून नाल्लकांचें कितें आसलें न्ही गे आनी पत्राच्या वानान कशें वांटचें आसलें न्ही गे आतां पुरो गिर्र जायचें आतां पुरो उबो रावन जायचें पयलें आमची मालगाडी बसून न्ही सवल्यो दवर न्ही गे कोलीत दवर न्ही गे लंकडां दवर न्ही गे बरें करून उजो करतालीं आनी न्ही गे रांदतालीं आतां कोणाक जाता पुरा प्लॅटफॉर्मार जाता न्ही गे सुबीत करून राती बसून जाल्यार हांगा धरणीर बसून जेवतालीं आतां डायनींग टेबल जायचें न्ही गे उबो रावन जायचें सकाळां म्हाका तुमकां पुरा सकाळीं करता सुशेग जायचें न्ही गे डायनींग टेबल जायचें न्हिदोंक पयलें मांद्रे सोडयतालीं मांद्रे सोडून इच्छा आसलें न्ही गे पयलें त्यो सुडयेच्यो मांद्रो आसताल्यो बिद्र्यां पेटणे शुक्राराच्यो मेळटाल्यो पानांगी काजूगी बियोगी हाडून मांद्री व्हरची आहली न्हू इतलो मांद्री सोडूंक कितलो वेळ जाता गो तें एक सोडयतना आनी कडेन दवरता आनी कडेन सोडयतना आनी कडेन दवरता हां त्या पंतार ह्या पंता पांय दवरया म्हळ्यार आमी ल्हान भुरगे न्ही गे देखून रप्पा एका पंतार उशें दवरचें हाका रपक्क न्हिदचें नातल्यार न्हिदोंक जायना गो तें तुमकां कांय गोतू ना न्ही तुमी पर अमेरिकान गजडे जल्मल्ल्यात व्हड जाल्ल्यात हांगा 2 जाणां कोणी आसता ती मात हांगा जल्मलीं सोडया वय म्हज्या मगाच्या बाबडीन पळया कश्ट म्हळ्यार ते आतां आमकां कितें बरी गजडी जायची न्हिदोंक घाल न्हिदल्या उपरांत 4 मिनटां हालत येता न्हू डगा 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 बरी सुशेग बुडाचें ठीक
कुडेचे गरजो तिरसूंक गुड्याक येताले न्ही आतां वसुलेडे जायचे पुरा उबो रावन थंय थोडी न्ही दिल्लीं आसात सकाळीं मागीर नॉक करी खंय गेला आतां मोबायलावर न्हेतात एक घंटो मोबायलान पुरा आमकां सुशेग पूण जेजो म्हणटा ती वाट पळया इल्ले कश्टांची वाट जायचे आदी आमची मलगडी स्त्रियो आसात हांगासर कितलीं जाणां बताक येतालीं नेजी घेतालीं बागोवन न्ही गे बागोवन कितल्यो घंटे 8 घंटे बागोवन नेज लायतालीं जाल्यार वत लुंवतालीं जाल्यार पेंकटां समा आसतालीं आजकालच्या दिसार तरणाट्यांनी कोणाडी पेंकटां कोणाची समा आसा ती पदऱ्याक 2 मिनटां चड ती मिगाल म्हळ्यार आराधना वेळा वयर पडयतात केदळा वचून सांगता की म्हूण म्हळ्यार आमकां आमचें जिवीत आमकां उडीक आमच्या जिविताक दंडवणी दिवं नाका आमकां सुशेग जायचे सुशेग देखून जेजो म्हणटा सुशेग दिता वाट केदाळय आमकां कश्टांची देखून आमकां सडावत पिडा डायबिटीक जावं कोलेस्ट्रॉल जावं काळजाची जावं वस्त पिडा न्ही आजकाल पिडा कितल्यो पिडा नव्यो नव्यो पिडा येतात मनशाक कित्याक मनशा जिविताची साल समकण बदलल्या बरीं बरीं खाणां आमकां रुची खाणां आसा रुची खाणां ती बारी फॉर्मलाची खाणां स्वादीक खाणां न्ही चायनीज आनी कांय म्हणटा आसता का पुरा खावंक बरीं पूण ताच्या भितर कितलें जंक आसा कितलें पाड आसा कितली भलायकी पाड करता आमी नेणाव न्ही मार्गा देगेर पळया ते बाजूल्या तांदूळ पोडी बत्तात तांदूळ गोडी भाजी सोडटात तांदूळ कबाब सोडटात न्ही परतून कांय इल्लेशें तुका घालें वो ते नूडल्स करया म्हळ्यार तांतलें तेल घालें तें 1 म्हयन्यांत हांव तेंत तेल आनी तें 1 म्हयन्याचें तेल तुमच्या पोटा भितर वचून तुमच्या पोटांत पळया उपजनांतली पिडा उपजत पूण आमकां रूच दिता न्ही पळया आमची काणाची न्ही जावन की म्हज्या मोगाच्या बाबा सुशेगाचें जिवीत आमचें जिवीत पाड करता देखून आमच्या जिवितांत कांय इल्लीशी दंडवणी कांय इल्ली अशीर वाट आमी धरूंक जाय म्हणलें सत जेजू आमकां दिता देखून पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमकां 2 वाटो आसात एक सोम्याची वाट आनी एक संवसाराची वाट संवसाराची वाट ती दादोसकायाची वाट कुशलयाची वाट देखून आयच्या पयल्या वचपान जेरेमिया प्रवादी म्हणटा पळया जेरेमिया प्रवादी म्हणटा कितें जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता पळया जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तो मनीस खंयची वाट धरता सर्वेस्पराची वाट धरता आनी तो मनीस न्हंयच्या देगेर आयलेल्या रुखा परी न्हंयच्या देगेर लायलेल्या रुखा परी न्हंयच्या देगेर लायलेलो रूख कसो आसता गे दाळाई पावस येवं दी गीम येवं दी एकसलेक आसता कित्याक म्हळ्यार ताची पाळां न्हंयच्या उदकाक आसात उदकान उदक ना जाल्यार न्हंयच्या त्या गुंडयेक आसात आनी न्हंयत गिमांत न्हंय सुकल्यार ताची पाळां भितर आसात न्हंयची शेळ आसा बरें उदक ओडटात बरी पच्ची रंगळ जावन आसा आनी यथेश्ट फळ दिवंक शकतात पूण देवाचेर विस्वास दवरिना मनशांचेर विस्वास दवरता संवसाराचेर विस्वास दवरता तो मनीस खंयसर तो मनीस सर्वेस्परांतल्यान पयस सरता आनी शिराप पडलेलो जाता आनी मरुभुमींत जिलकुटां सारको जाता जिलकुटां सारको मरुभुमींत तुमी गेल्यार मरुभुमींत गेल्यार थंय झाडां आसात आतां तुमी व्हडल्या गुड्यागांनी गेल्यार थंय इल्लीशीं झाडां कितें आसात कितें जाल्यार ती पुरा सुकून गेल्यान करपून गेल्यान एक काडी पडली जाल्यार थंयसर उज्याची सगळें भस्म जायत तशें सुकी दाड थंयसर दिसून येता सुकी दाड न्ही गे ह्या काळार आमची मलगडी पुरा गुड्यार आसून काळां काडटाली कितें काडटाली आं करड काडटाली करड काडून कडपार दवरताली पावसांत पाक्याक शिवोवंक करड आतां तें करड सुकून गेलां थंयसर सुकी दाड पडल्या ते करडी आमकां नाका तें जुलकुटी आमकां नाका पळया असली परिगत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून संवसारा फाटल्यान धांवसो मनीस मनशा फाटल्यान मनशाचेर विस्वास दवरतलो मनीस तस जाल्यार सुकी दाड पडलेल्या त्या मनशा बरी जाता सुकी दाड पडलेल्या त्या सुवाते बरी जाता ताचें थंय जिवीत ना ताचें थंय जिवीत ना देखून आमी कोणाची वाट धरूंक जाय सोम्याची वाट देखून आयच्या सुवातेंत बोवा पुरबायन सोमी म्हणटा तुमी दुर्बळी कितली भागी देवाचें राज्य तुमचें सोम्याची वाट दवरतली सोम्याची वाट धरतली म्हळ्यार कशी तुमी दुर्बळी कितली भागी देवाचें राज्य तुमचें दुर्बळी म्हळ्यार कोण दुर्बळी म्हळ्यार कोण आं हां ग्रेस्त काय दुर्बळी न्ही थोडे पटी तुजे लागीं 4 पयशे नात उण्णी पूण तुजे ती थोडे पटी हंकार आसा गर्व आसा कळ्ळें तुका हां एक दीस एकलो मागतलो आयलो आनी म्हणलो म्हाका इल्ले पयशे दी
एकलो म्हजे लागीं आसलो म्हणालो तो पियेता वता कंडावटी पिवन मागीर घरा दोस्ता पयशे दिनाकात ताजे लागीं दिनोच म्हणालो हांवें दिवंक ना सुमार वेळ रावलो दी म्हणालो हांवें म्हळें म्हजे कडेन नात म्हूण ताणें काडले 10 रुपये म्हाका दिले आनी म्हणे म्हजे लागीं धर चा पिय म्हूण थोडे फावटी अशे अहंकारी मनीस आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे फावटी पळयात थंयसर मागते येता तुमकां दिना जाल्यार शिराप घालून येतात वय गे शिराप घाल दिवची या दिना रावची तुजी वय गे शिराप घालून ताका अधिकार आसा ना शिराप घालचें घालून जो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ते अहंकारी ते गर्वी ते तशें जाल्यार सर्गेचेर आज फाव जाता फाव जायना ते थोडे फावटी येणे तेणे मार्गा तेगेर हायवे तेगेर आसतात मागतले पुरा आमी दिना जाल्यार आमकां सत्यानाश जावन तें जावं हें जावन शिराप घालचो ते मनीस देवाचे मनीस न्ही ते संवसाराचे मनीस शिराप पडलेले मनीस देखून सक्कडी दुबळे आसात पुरा सर्गेचेर वेता म्हणी अंतस्करणी दुर्बळे काळजान दुर्बळे मनान दुर्बळे पळया तो करोडपती जावंक पुरो एक ह्या जागेता एक मालगोड मनीस येता जाल्यार उबो रावन ताचे मेसांव मागता तो कलतो मनीस तें कलते पण वृथा करूंक जाय आमी देखून तांकां सर्गेचें राज फावो जाता देखून कोण बुकेल्लीं आसात कश्ट काडून आसात वावंट काडून आसात आमची मलगडी आसली आतां दोशी जिवीत जिवन आसात भुरग्यांच्या त्या गुस्तार बरें करून जिवन आसात आदी कश्ट काडल्यात वावंट काडल्या मिनत काडल्या उपाशी रावल्यांत जेविनासतना रावल्यांत नीस पियेल्यांत शीत भुरग्यांक वाडलां पेज भुरग्यांक वाडल्या आनी भुरग्यांक वागयलां आज ती भुरगीं परगांवांत आसात गल्फांत आसात युरोपांत आसात अमेरिका आसात कॅनडांत आसात आनी आवोवपाक बरें करून पळयतात कितलीं भागी न्ही गे कितलीं भागी कित्याक एका काळार ती कश्ट नासलीं एका काळार ती रडो नासलीं आपूण निदाना जाल्यार त्या पाक्यातान पोवचें उदक आसा पळय गुरम दवरून भुरग्यांक थंयसर भिजनातले बरी थंयसर उदक पडनातले बरी सगळी रात आवय जागी आसून भुरग्यां निदर्शन केल्ल्या कश्ट काडलेल्या त्या रुदार केल्लेल्या आवयक सुशेग मेळ्ळा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मेळ्ळा देखून तें गरजेचें देखून आतां रडटलीं ती कितलीं भागी तुमी संतोश बरी जातल्यात आनी जेजू म्हणटा पळया हाय तुमकां ग्रेस्त म्हळ्यार पेल्याचे कश्ट समजून आसतना पेल्याक फुलाची पाकळी दिनासतना पेल्याक तुज्या ग्रेस्तकायेंतली छुरी दिवन कुमक करनासतना तूं खावन पिवन मजा मान आसलेल्या हाय तुका तुमी आतां दोशी आसात पूण तुमी कश्ट केल्यात त्या ग्रेस्त मनशा बरी न्ही लाजराक धाडा आनी उदकाचे बोट ते बुडोवन ताच्या ते मिटीतावन एक थेंब उदक म्हज्या जिबेर सोडा म्हणली परिस्थिती तुमकां येतली उडास्तवराक हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसलेल्यांक तुमी मुखेतेल्यात हाय तुमकां आसतल्यांक तुमी रुदान करतल्यात म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हळ्यार हंकारान गर्वान बरोवन संवसारा फाटल्यान धांवन मनशाचेर विस्वास दवरतल्या मनशाची गत अशी जातली एक काळ आसलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आमच्या भारतांत क्रिस्त मनीस आसून खावन जेवण गम्मत करनासलो दुबळो मनीस कश्ट वावंट रुदान कर्ण जेवंक नासतना न्हिदोंक नासतना बुकेन उदक पिवन येतालो असली परिगत आसली आमच्या मलगड्यांच्या काळार वय गे गेणीक जागो गळतना आसल्या मनशा लागीं दाराबास्त आसली आनी कितें जालें इंदिरा गांधीन भूज सुदारणे करून हाडलें न्ही गे एकाच राती भितर दुबळे आसले ग्रेस्त आशिल्ले सगळे दुबळे जाले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खावन जेवण आशिल्ले थोडे फावटी सगळें उगडायलें कांय ना जालें असली परिगत येतली देवाच्या राज्यांत म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून आमी कितें करूंक जाय आमी सोमी आमची वाट हांव वाट सत आनी जिवीत म्हणलो सोमी आमची वाट ही सोम्याची वाट धरूंक जाय ही वाट अशीर ही वाट कश्टांची ही वाट इल्लीशी आमकां दुखांची ती वाट धरूंक जाय सुशेग आमी सोदूंक वचोंक नजो मनशा फाटल्यान आमी धांवंक नजो मनशांचेर विस्वास दवरूंक नजो संवसाराचे आमी जावंक नजो आनी तशें आमी जाल्यार आमी नाशाच्या वाटेक वयता सोम्याची आमी जाल्यार सोमीस आमची वाट म्हूण आमी सोमकले जाल्यार आमी जिवीत जोडटले जिवीत आनी मरण आमचे मुखार आसा नास आनी वास आमचे मदें आसा आशिर्वाद आनी शिराप आमचे मदें आसा विसवण आमची दोन तरांची विसवण तातूंत एक विसवण आमी करूंक आसा ती म्हाका आनी तुका सोडलेली आसा ती खरी विसवण करूंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या विसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन उबी रावया तरी एका देवा तें आसलो आमचो बोवार तूं सारया सगळीं सांगाता
एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बापतो सर्गाने प्रितिमिसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पोतो सर काळा दे बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड करा देवतां उपजल्लो करो देव तो देवातां जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पसत आनी आमचे चडोणे पसत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंस दिला ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत शिरलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रास वडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रात्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताका समस्त को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मतावनी स्थापलेली सगळी सतमंता पत्त्याच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. ह्याच विश्वासान ह्याच बाबरतान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या तरी एका देवाच्या पांयांतळा समर्पया. सर्गींच्या बापा आमच्या पापा साहेबाक बिस्पांक याजकांक आनी सर धर्मिकांनी तुजेर पातयेणी दवर बरी आदर्श जिणी जिवन तुजे तावन पयस गेल्यांक पाटी हाडूंक तांकां कुरपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांनी लोकांच्या आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी वावर करूंक तांच्यो गरजो समजून लोकांक कुमोग करूंक तांची मोत उजवाडय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेजींतल्या सौर मलगड्यांक तूं राख आनी सांबाळ. सबार वर्सां तुजेर विश्वास आनी पातयणी दवरून तीं जियेल्यांत आसता. हे उतर प्रेयर तांकां तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेश पिडेस भावां भयणीचेर तुजी ककुलतेची दिश्ट घाल. मारेकार पिडेन कश्ट नासतना तुजेर विश्वास आनी नासतना बरवशान आनी पातयणीन जियोंक तांकां कुरपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी संवसारी संगतीक बुलानासतना आत्मीक संगतीक लालेवन तुजेर विश्वास आनी पातयेनी दवरून बरी देखी बरी जिणी जियोंक जाय आशिल्ली कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजेर विश्वास दवरून बरी जिणी जियोंक बरें फल दिवन तुका साक जावन जियोंक आमकां बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तिकडी बोरदोळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसिला सुगडास कडून तांचे बसोत मागया. सर्गींच्या भूमुगाळ बापा तुज्या पुतान जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ली ती वाट सर्गींची ती अशीर ते कश्टांची आनी ह्या वाटेन समोग करूंक ह्या वाटेच्या ही वाटेन सुमकोंक जाय आसची कृपा आमकां दी. ह्या मुखांतर आमी जिविताची भुरगीं बरोवशाची यात्रिकां जावन सुमकोंक जाय आसची कृपा दिणी सदांच फोव कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देणे उड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका. जिणे की कोण हे आमचे ओपून दिता वाज तुका. देणे उड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका. जिणे की कोण हे आमचे ओपून
आवाज तुका सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां तुका सर्वेश्वरा देण्या दातारा दयेन वळखी आमकां सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां तुका सर्वेश्वरा देण्या दातारा दयेन वळखी आमकां देणे उड्या बायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे पिकून हे आमचे ओपून पिता वास तुका सर्वेश्वरा दया सागरा भेटयता वरदान तुका सर्वेश्वरा दैविक पागोरा क्रिस्तात एकताय आमकां सर्वेश्वरा दया सागरा भेटयता वरदान तुका सर्वेश्वरा दैविक पागोरा क्रिस्तात एकताय आमकां म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या न्याके पवित्रतेच्या दबा सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा हे बेटेवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आमचे जिणेची साल नवी जावं आनी तुजे कुशी पाळूंक आमकां घटाय मेळो हे परेसर्गेचे नाम आमी जोडूंक पावो हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकारी मोरयेतून जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सस्ताच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनः जिवन जावन सस्ताचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा उत्सर्गीन तुका जय उत्सर्गीन तुका जय उत्सर्गीन तुका जय उत्सर्गीन तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गीन तुका जय उत्सर्गीन तुका जय
उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे बो पवित्र घडी संभ्रमता भाव भयणी न उंडा आनी वायन आसलें जेजूचे मास आनी गजान बदलची घडी समी समची वाट इस वाट धरूंक समीची कृपा विशेष करून संदर्भार मागया बापा करोसो तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नवी आनी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडता सोंगुट परगट तुया जेजू मेलो जेजू जीवन जरा जेजू नव्याने तुलो जेजू मेलो जेजू जीवन जरा जेजू नव्याने तुलो बाबा जेजूच्या मरणासो नी पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमकां समेस्तांक पवित्रत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करे फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पिटर पोलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजे इस्तगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजें परजुळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुजय भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आचना मतीन दवरना जेजूस आमची खरी वाट आनी वाट समकोंक ह्या वाटेन सुलोवंक देवा स्वादार कृपा मागोवन सोमयान शिकलेली मागणी सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी जरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्पिल्या मुक्षिता तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां तळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दये करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवो शानत रगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूता म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जे त्या निराश वर्स लयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर
देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची कपात कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी दिमी गेलीं पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमी समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली अशीर वाटेन समकल्ली अशीर वाट समकोंक आपोवणी दिता ती अशीर वाटेन समकोता तो ससनाक जियेतलो म्हणलो बरोवसो दिता ती हे बरोवशान जिवंक बरोवशान समकोंक आपोवणी लाभलेली आमी सर्व हे सुम्याच्या जेवणाक आपोवणी लाभलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका आफवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडारगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं तुका काळीजे अत्रेक मोकाळ सुम्यानी जुराया तू मोच्या काळजांतल्या दादोस तुक येल्या तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सुम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता उड्या रूपान तुकाच म्हाका दिता मोजी आत्मीक कांतू जाता कुर्बेची बी तुला वयता मोजी जिणी नंदन करता स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे बूक केले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची व्हड उपकार क्रिस्ता संगीत सुखोया संसारा बरी खबर परगट्या लोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजान उतरान करणे सास्तिव्या क्रिस्त्राया भाव भयणी परी एकवटान एकूटाम जावन जियेव्या एकूटाम जावन जियेव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रथ पगट्या क्रिस्ताचे रथ पगट्या मोगान सेवेन स्वार्थ विणे जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अनवरांनी समस्यान सोम्याचेर मात परवसया सोम्याचेर मात परवसया क्रिस्ता संगीत सुखोया संसारात बरी खबर परगट्या लोका प्रीती शांतीची जियेव्या समाधान उतरान करणे सास्तिव्या क्रिस्त्राया
मगळ बाबणीनो आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता समेस्तांक भक्तीन मिसान वांटिल्ले जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं. मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद देवांका नमान बाळोक जेजू आशीर्वाद दी आमकां रोजारी सैबिनी आमा बसोत विनंती कर सगळी संगत भाग्यवंत कुर्साचे कृपेन आमचे देवा आमच्या निस्परांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पूर्ण शेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पूर्ण शेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पूर्ण शेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायतो भक्तीक ह्या पूर्ण तळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयां तळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळी 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी